आम्ही ह्या सेशन नेक्स्ट सेशन आम्ही हनुमंताले स्तुती म्हळ्यार रामाक तागेल भक्ताल स्तुती केल्या आनीके प्रीती के तागेल स्तुती केना सो त्या प्रकार आम्ही हनुमंताल स्तुती करता कशी रामाल स्तुती खंय केल्यार हनुमंत असता काय तशी हनुमंताल स्तुती खंय केल्यार राम येता काय आयकुशा सो आम्ही त्या रामाक आनी हनुमंताक प्रार्थना करून हे सेशन स्टार्ट करू ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सो आम्ही हे सेशन अंतू अटेम्प्ट करूया की जलतीतले श्लोक आम्ही वाचून ताचे भक्तान आचार्यान सांगिल्ले ताचे कसन एक अर्थ असता आणि ताजें तांणी कसन एक निष्कर्ष काढलेलो आसा तसले एक डिस्कस करचे आमी प्रयत्न करूया हनुमान चालीसा म्हळ्यार व्रजगोपी माताजी सांगले म्हणजे अशी कोणी ना आसतली इंडियान तू कोण ते आयकना ती रिसाइट करना ती चेडू खंयचे एज कोणी आणि तांकां खूब भारी एक श्रद्धा असता कसं एक भय कसं एक विपरीत परिस्थिती असताना हनुमान चालीसा म्हळ्यार एक धैर्य येता आणि एक खुशी जाता की देवाल दय प्राप्त जातली आणि एक धैर्य मिळता म्हणून सांगतात सो ह्यांचे हनुमान चालीसाचे ಸ್ವಲ್ಪ श्लोकाचे आणि ಸ್ವಲ್ಪ ताजे आम्ही डिस्कस करूया ह्या पंतांनी नेक्स्ट टाइम आणि ಸ್ವಲ್ಪ स्टोरीज रिलेटेड तान सो सुरेश श्लोक सुरू जाताना हनुमान चालीसाचे शस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहू लोक उजागर म्हळ्यार ज्ञान गुण सागर म्हळ्यार हनुमंत ज्ञानाच भंडार हनुमंत म्हळ्यार सागर इतले ज्ञान हनुमंताक की एक सागरान तोय धोर ज्ञान गुण सागर म्हणून सांगला आणि जय की कपीस त्यो लोक उजागर तिन्ही लोकांत तू हनुमंताल कीर्ती असमो ह्या लोक नाही पुरा सगळे ब्रह्मांडांत तिन्ही लोकांत हनुमंताल कीर्ती असमो ते कशें आशिल्लें म्हूण सो आमी त्या पॉइंट साधुजन ऋषीगण गुरुजनाले एक आशीर्वाद असता पळय ताजेन प्राप्त जावची म्हूण हे कशी ताची खातीर एक काणी आयकुया आमी हनुमंताल म्हळ्यार हांवसू अम्मा अंजना देवी आशिल्ली ती भारी व्हड एक साध्वी आशिल्ली तिगेली काणी सोडी जाल्यार आमी आयज पॉइंट आरी ती एक घुया बैसून मस्त शिव पार्वती तपस्या करता आशिल्ली देवाल तपस्या करता आशिल्ली घुया बैसून तेन्ना शंभसाधन म्हणून एक राक्षस येवन ते घुयाक ब्लॉक करता ती लेखता की कसं फातर आयिल्ले वाट वची भायर वची वाट बंद जाला मू जावन तो एक राक्षस आशिल्लो थंय ती कशी पुणी कोण ताक लक करून सीधा धांवन वता खंय अंजना देवी आणि थंय धांवन वचून लागीं एक जाग्यार एक सान गांव आसता आणि थंय मस्त सकड साधू ऋषी राबून थंय तपस्या करता आशिल्ली ती आणि थंय तपस्या करता ती धांवन येवच पळोवन ते साधूजन ऋषीजन तीक निमगितात खंय कसन जाल्लें अंजना देवी म्हणून तांणी सांगतात खंय की हो राक्षस मुगेल म्हापशे आयला म्हणून तेन्ना सांगतात खंय असल समयार एक वीर व्यक्ती आसता ताका आमी आपया कारण तो आमकां सहाय करचे पुरो म्हणून तो मस्त शक्ती आसता गेल्या म्हणून तशी आपयल सुद्धा त्या टायमार केसरी कोण हनुमंता केसरी नंदन वय म्हणटा ती केसरी थंय येवन पावता म्हणून सांगिल्लें अशें आणि तागेल्यांनी शंभसाधना लढाई सुरू जाता म्हणून सांगिल्लें आणि तांचो केसरी एक सान रूप घेवन तागेले मागता खंय आणि तो शंभसाधन राक्षस तागेल राक्षस देहा दोकून एक हस्ती जाता गे आणि केसरी सान एक स्वरूप घेऊन तागेल माथ्यार बैसून ताका मारता खंय कितले मारल्यार तो राक्षस सोलवना खंय आता कसं करचें साधू जनाक ऋषी जनाक एक कळ दिसता खंय हे लढाई अशी जाता आसा आता केसरी सोलवतल दिसता आणि तो राक्षसूची विजयी जातलो तशें दिसता म्हणून दिसता तेन्ना अंजना देवी भारी भक्तीन शिव पार्वतीला प्रार्थना करता हे देवी हे देवा म्हाका रक्षण करी ह्या सिच्युएशनांत परिस्थिती अशी जाला म्हणून तेन्ना ते दिव्य जावन ज्ञान प्रकाश जाता की त्या राक्षसाक पळय खंयचे अशी शस्त्रान मारयत खंयच्याक तागेले रगत लागिल्लें आसलें रे
तागेलें ब्लड ते शस्त्र वयर लागून असल्यारी त्या ब्लडान त्या शस्त्रान ताका मारले तो मरतलो म्हूण तेन्ना केसरीले बाण आनी शस्त्र आशिल्लें तेन्ना ती कसन करता म्हळ्यार अंजना देवी ते एक बाण घेता खंय आनी तांणी लढाई करतना एकले एकले मारून त्या राक्षसान रगत थोडे नेल्यार पडलेले ते बाण घेवन ती त्या बाण घेवन त्या राक्षसाले रगता भितर डिप करता म्हळ्यार अशी तांतूं थोडे घालता रगत ताजेर आनी ते बाण केसरीक दिता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी केसरीन ते बाण घेवन त्या राक्षसा मारले सिता तागेले मृत्यू जाता आनी पुरा जन ऋषीगण आनी भार तांकां संतोष जाता की तांगेले वयर आयिल्ले ते कश्ट तो राक्षस येवन बाद दिता तशी तांकां कितली काळ दुखून त्या राक्षसाल मृत्यू जालें आनी तांकां दोग जनाक केसरीक आनी अंजना देवीक वयर भारी संतोष जावन तांणी ऋषीगण साधू जन सांगता ती की तुमी वाडीक कोण घेवका तुमगे लग्न जावका आनी तुमगेले तुम्ही ಒಟ್ಟು आयिल्ले निमित्त तुमकां मुखार सून जावतलो तो सुपुत्र पळय तो ज्ञान गुणसागर जातलो आनी तो तिन्नी लोकांक तागेली कीर्ती पावतली म्हणून तो ते एक साधू जनाले आशीर्वाद पावरान आमी पळय येता की हनुमंताले ते सुरेश लोकाचे घेवन येता की हनुमंत ज्ञान गुणसागर आनी तिहू लोक उजागर म्हळ्यार तांकां अंजनीक आनी केसरीक ते ऋषीगण साधू जनान हनुमंता जन्मा पशी फुडें तांकां आशीर्वाद दिलोलो की मुखार जावन जाल्यार तुमगेलो सुपुत्र ज्ञान गुणसागर आनी तिहू लोक उजागर जातलो म्हणून ताका अशी हे एखाद्या इन्स्टन्सान पळय येता की साधू जन गुरुजन ओड वैष्णव जनाला आशीर्वाद अशें आसता की तांणी सांगिल्लें तें वाक्य सत्य जावन देव कोरसून घेता आनी त्या प्रकारान ते साधू जनान आशीर्वाद दिलेले प्रकार मुखार हनुमंताले ते ह्या श्लोकांत आमी पळयता म्हूण सांगेत तोन्नी श्लोकु रामदूत अतुलित भल रामा अंजनी पुत्र पवनसुत नामा आता हाचे खातीर आमी पळयता की हनुमंतान रामाक सुरेपंता मेळटाना इंट्रोड्यूस कोन्न दिलें की हांव सुग्रीवाल दूत म्हूण तेन्ना रामाक दिसलें की म्हळ्यार रामाक गोत्त आसा की हनुमंत इतलो व्हड भक्त आसा म्हणून ताणें इंट्रोडक्शन सुग्रीवाल दूत म्हूण सांगलें म्हूण अशें दिसलें म्हळ्यार त्या देवाल आनी भक्ताल लिहिलं ती रामा दिसलें की रामदूत न्हू तूं सुग्रीव दूत म्हूण कसले सांगलें म्हूण ताका अशी मागीर राम तागेले इमिजिएटली उलयना ते आनी सांगता की लक्ष्मणाक आनी तूं हागेलो डील करी म्हूण तेन्ना हनुमंता कळटा की हांव इंट्रोडक्शन करता चुकी केली सुग्रीव दूत म्हूण हांव रामदूत म्हूण सांगता आशिल्लें म्हूण ताका हनुमंत कशी कशी कोणी 4 म्हयने ते देवाले मुखार मागशी वचून कशी कोणी देवाक संतोष करचे ट्राय करता जाल्यार राम तिथे डायरेक्टली उलयना केन्ना लक्ष्मणान उलोवच मागीर ते परिस्थिती अशी जाता की 4 म्हयने नंतर ते 4 ग्रुप जातात तांगेले सीता देवी सोदूचे 4 डायरेक्शन वचचे नॉर्थ म्हळ्यार पश्चिम दिशान उत्तर दिशान ते एक डायरेक्शन वचचे हनुमंताल आनी सुग्रीवाल ग्रुप आशिल्ले ते दक्षिण दिशान वचचे आशिल्ले तेन्ना रामाल टेस्ट इनफ जालें म्हळ्यार परीक्षा केली हनुमंताली आनी हनुमंत त्या परीक्षेन पास जालें म्हणटात पळय आनी राम ते रिंग सीता देवीले ते आभूषण आशिल्लें ते रिंग ते हनुमंताक दिता की तागेले वयर विश्वास हांव तुका दाखयता हांव म्हूण सो तेन्ना ते हनुमंताक भारी खुशी जाता आनी मुखारसून ते काणींत हनुमंतान ते अशोक वनाक सीता देवी पळयली सीता देवी वयर इतली खुशी जाता आनी तिगेली भक्ती पळोवन हनुमंताक दिसता की हांव रामदूत म्हूण सांगचें हांव सम न्ही म्हूण सीता देवील भक्ती रामाल खातीर पळयल्यार हे दूत म्हळ्यार भारी व्हड पोझिशन जाल्लें हांव तितलें म्हगेल तितली कॅपॅसिटी ना की हांव रामाल दूत म्हूण म्हगेल खातीर हांव रामदासूच सम की हांव सीता देवील आनी रामाल दास दूत वय म्हगेल खातीर तें सम तें एक म्हणटात पळय डेजिग्नेशन सम न्ही म्हगेल पोझिशन ना की हांव दूत जावं येता हांव तांगेल दास म्हूण आनी मुखारसून अशी जाता की हनुमंत रावणाल येद्र येता पळय तेन्ना इंट्रोडक्शन करचें आसा न्हू तेन्ना रामायणान श्लोक आसा हनुमंतान रावणाक सांगचें आसा इंट्रोडक्शन करता दासोहम कौशलेंद्रस्य म्हूण ते कौशल्याल पुत्ताल दास हांव म्हूण म्हळ्यार रामदूत न्ही रामदास हांव म्हूण देवान सांगचें आसा सो हे रामदूत रामदास आमी हे पळयता हे श्लोकांत की कशी हनुमंताले एक मनोभावन आशिल्ली म्हणून आनी ह्या श्लोकांत आमी पळयता की आमगेले लायफांत आमगेले मस्त सकट कनेक्शन्स आसचे पुरो
कशी हनुमंतान सुरे सांगली पण हांव सुग्रीव दूत म्हणून तशींच आमकां फॅमिलींतू समाजांतू आमगेल परिस्थितींत आमगेल मस्त सकट कनेक्शन्स आसत रिलेशनशिप्स आसत जाल्यार हे एग्जाम्पलान आमी पळयता की पुरा कशी व्हड इम्पॉर्टंट कनेक्शन म्हळ्यार आमगेलें तें देवा लोट्टू ते हनुमंतान दाखयलें रामदूत आमी पुरा जेन्ना आमगेल ओरिजिनल कनेक्शन म्हळ्यार आमी रामदूताच पुरा जन आनी ते हनुमंतान ह्या पॉइंट कोण दाखयलेलें आसा ताका हनुमंत चालिसान तू रामदूत अतुलित फलधामा हनुमंतान दाखोवन दिलेलें आसा की देवा लोट्टूच कनेक्शन ते आमगेल जीवनाचें पुरा कशी मुख्य कनेक्शन बाकी पुरा ताजें सुत्तू आसा मेन कनेक्शन देवा लोट्टू बाकी पुरा कनेक्शन ताजे अराउंड म्हूण सांगी येता म्हूण सांगी तिन्नी श्लोक येता महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी आनी तो एक पळयता की बजरंगी नांव कशें आयलें म्हूण एक पंत सान आसतना हनुमंतान ताका भूक लागील की ताका सूर्य देवा पळोवन अशें दिसलें की हें चांग एक फल अशी दिसता फ्रुट अशी हाका खावया म्हूण म्हळ्यार तेन्ना हनुमंतान सान आसतना शक्ती कितली आसा म्हूण पळयता सीधा आकाशांत उड्डोवन गेलो की सूर्याका खावच्याक आणि सूर्यान पळयलें ही सूर्य देवा भंय करता की हांव कोण येता म्हगे लागीं म्हणून म्हाका धरूंक आनी ह्या सायड देखून राहू येता आशिल्लें सूर्य देवा ಒಟ್ಟು कन्फ्युजन चल की ह्या सायड देखून हनुमंत येता ह्या सायड देखून राहू येता हें कसन चलता आसा म्हणून आनी हनुमंतान सूर्य देवा धोर न्हू सीधा खाल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा आनी राहू काही धोरून ताका दिसलें की हो एक लायक फ्रुट दिसता म्हणून राहू धोरणी दोन्ही घाल्ला एक सायड सूर्याक आनी एक सायड राहूक दोन्ही घाल्ला तू हनुमंतान धरल्या म्हणून सांगिल्लें आसता आनी आमकां गोत आसा की खंयच्यो एक वस्तू पडगून गेल्यार मिसिंग असल्यार आमी कितले सोदयतात न्हू फक्त आमगेले फोन ना म्हूण जाल्यार आमी सोदयता आसतलीं फोन खंय आसा मेळ ते दोळटे जाल्यार तुमी इंद्रदेवाल परिस्थिती पळयता सूर्य मिसिंग आशिल्लो सूर्यदेवू मिसिंग आशिल्लो आमी इमॅजिन करूं की जगत सूर्य मिसिंग जाल्यार कितले एक प्रॉब्लेम जावचे पुरो म्हणून ताका इंद्रदेव सोदीत खंय सूर्य खंय गेल्लो बाजी दिसना म्हणून तेन्ना ताका कळटा की हो हनुमंतान ताका धरला म्हणून आनी ताका कोप येवन इंद्रदेव तागेले ते वज्र आसा पळय ते वज्र आयुध आसता गेलें ते सीधा हनुमंताला हांगा जॉ वयर मारता म्हणून हांगा आमकां चिन्ना वयर हांगा ह्या पार्टाक ते वज्र मान सोडता ताका ते थोडे डॅमेज जाता खंय ताका हनू म्हळ्यार संस्कृतान हे जॉ बोन हांगा पार्ट आसा पळय ते जॉ बोन ताका हनू म्हणचे आनी हनुमान म्हळ्यार कोणाल जॉ बोन पुडकी जाल्लेले म्हणून ताका हनुमंताल नांव हनुमान म्हळ्यार इंद्रान ते तागेले जॉ बोन हांगा चिन्ना मान ते कुडक केलें ताका ते हनुमान म्हूण नांव पडलेलें त्या संस्कृतांत सो त्या प्रकार आमी पळयता मागीर ती मुखार सुलकाणी आमी पुरा जेन्ना आयकून आसा की हनुमंताले बापसूक वायूक भारी कोप येता तो गुया वचून बसता आनी सगळ्या जगत्यांत अशी जाता की वारें ना श्वास घेवच्या खातीर ताका पुरा देवी देवता पुरा वायू लायन क्षमापण मागता ती की तुगेले पुत्ता वयर कसने अत्याचार जावन अशें पुरो तूं क्षमापण दिवका आनी पुरा जेन्ना देवी देवता सूर्यदेव विश्वकर्मा ब्रह्मदेव पुरा जेन्ना हनुमंताक मस्त सकळ आशीर्वाद दिता धन्वंतरी सांगता तुका पुरा औषधी विषय कळटलें विश्वकर्मा पुरा नमुने क्रिएटिविटी खातीर आशीर्वाद दिता सूर्यदेव शास्त्र अनेक देव पुरा जन ताका आशीर्वाद दिता आसत ताकाची ते वज्र जाय हनुमंताला अंगा लागून हनुमंताला अंग वज्र म्हणके जालें ती ताका बजरंगी म्हूण तागेलें नांव जाल्लें महावीर विक्रम बजरंगी ताका वज्र लागील निमित्त बजरंगी म्हूण नांव आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हांतू एक आचार्य जनांनी तात्पर्य दिलेलें आसा सूर्य देवाक हनुमंतान घेवची म्हळ्यार ताचे एक तात्विक रुपारी और गुह्य रुपात ताचे अर्थ कसं म्हळ्यार सूर्यदेव म्हळ्यार शास्त्र वेद आध्यात्मिक विशयाचो एक सांकेतीक रुपार सूर्यदेव तो म्हळ्यार हनुमंताक ते आध्यात्मिक नॉलेज आध्यात्मिक जावन ते ज्ञान जावक आशिल्लें सांजपण दुखोवची तो ते सूर्यदेवाक ते घेवची म्हळ्यार पळय शास्त्र आचार्य जनान ते सांगिल्लें आसा की ताचे एक सांकेतीक रुपारी की आमकां केन्ना आध्यात्मिक विशयांत इंट्रस्ट जावन आमी ते केन्ना ग्रहण करच्याक तयार आसूं का त्या प्रकार आमी केन्ना तात्पर्य आसूं का की आमकां आध्यात्मिक ज्ञान जावका कशें हनुमंताक ते सूर्यदेव जावक आशिल्लो म्हूण तशी त्या प्रकारांनी आमी पळयता ह्या एक श्लोकांत हाजे एक अर्थ करून घेवया मागीर कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा म्हळ्यार कानन कुंडल हें कशें बा कुंडल म्हूण हाजी मातशी एक काणी अशी आसा की त्या क्षेत्रांत
वाली त्याचा राय आशिल्लो तेन्ना वालीक कळटा की मुखार सुनू अंजना देवीक आनी केसरीक एक सुपुत्र जावचे आसा तो भारी बलवान आसतलो म्हूण म्हणजे ताका आशीर्वाद आसा पुराजनाल्या देवी देवतांनी भारी बलवान आसतलो म्हूण तेन्ना बालीक तेच दिसता की मेगेले की ना बलवान आनी कोणी जावचे साध्य आसा म्हूण ताका तो तागेले एक तागेले एक कोणकी एक सेवकाक सांगून एक औषधी दिवचे सांगता हे केस हे अंजना म्हूण दी म्हूण निजाम तांकां पंचधातूच ताका सांगता औषधी आशिल्ली त्या औषधी कोण ग्रहण करतात पळय निजाम त्या चेडू गर्भांतू तागेले मृत्यू जाता आशिल्ले ते घेतले जाल्यार अंजना गोतना ते कसले आशिल्ले म्हणून तीन लेखले की महाराज केसरी घडकड दखून कसं की पेटयला ते हांव ग्रहण करपाची म्हूण आणि ती अंजना देवी त्या पंचधातूंची औषधी आसा पळय ते ग्रहण करतके जाल्यार हनुमंताक कांय जायना वालीक आश्चर्य जातके की चारडा कशी कसं नाही जायनी अबा म्हणून आणि मागीर जन्मा येतानाची हनुमंतू त्या पंचधातू ते औषधी आसा पळय त्या तागेले कान्ना कुंडल जावन तो जन्मा येताना ते कुंडल आसके ताका ताका कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा ते कुंडल जन्मात दखून येताना आशिल्ले हनुमंताक म्हणून त्या एक एक चंदीक काणी आसा म्हण कशी देवाल भक्ताक कशी देव रक्षण करता म्हूण हांतूय आमी पळय नेक्स्ट श्लोकांतू आमी वचूं येता मी सांगया हात वज्र ध्वजा बिराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे आमी एक 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 कनेक्ट ती स्टोरी सांगया अशी देवाले मस्त सकट काणी आसता हनुमंताले आणि अनेक भक्तांना अनेक स्टेट्सांतू अनेक लँग्वेजेसांतू मस्त सकट चंद चंद काणी बरयल्ली आसा आता आमी हे पळोवया अंतू की हात वज्र ध्वजा बिराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे म्हळ्यार कसं न्हय म्हण पळय तेन्ना एक काणी सांगतू की द्वारकांतू एक पंत अर्जुन आणि कृष्ण अशींची समुद्रा तटेरी बिचारी चमकता आशिल्ली की आणि उलोवन घेता आशिल्ली की म्हळ्यार आता कुरुक्षेत्र युद्ध आनी मुखार सुरू जावचें आसा द्वारकांतू तांचे डिस्कस करता ते युद्धा विशयी उलयता उलयताची अर्जुन कृष्णान इंगित रामदेव इतलो व्हड योद्धा आशिल्लो म्हळ्यार ते समुद्र तट पळयता आनी ताका उडगासत की अर्जुनाक ताणे पुरा हे वानर सेनाक उपयोग करून फातराचे एक ब्रिज बांदिल्ले सेतू बांदिल्लो हे कसले अबा इतलो व्हड योद्धा आशिल्लो रामदेव ताणे तागेले बाण मार न्हू ते सगळ्या एरोजानाची बाणानय ब्रिज बांदूं येत आशिल्लो न्हू आनी पुरा जनांक चमकून वचत आशिल्ले ते पुरा वानर सेना घेवन हे पुरा फातर बांदून हे ब्रिजांनी कसले बांदूक आशिल्ले म्हूण रामदेवान कसं न्हय अर्जुन सांगता की कृष्ण हांवें ब्रिज बांदूं येता मेगेल बाण म्हाका तितले कौशलता आसा की हांवें ब्रिज बांदूं येता आनी पुरा जनांक ताचेर चमकून वचत म्हूण तेन्नाची बगलेन एक वृद्ध जावन आशिल्ले एक मांकड येता थंय बगलेन आनी अर्जुना सांगता की ते मांकड अरे अर्जुना दिसता हे मांकड खंय दोकून आयला हे समुद्रा तटारी आनी ते मांकड सांगता हे अर्जुना तुगेले बांदिल्ले ब्रिजार एक वृद्ध जावन म्हळ्यार मानतार आशिल्ले मांकड वय चमकून गेल्यार तुगेले ब्रिज पडटले रामान आनी तागेले वानर सेनान कशी वचता ताचेर म्हूण तेका अर्जुन सांगता की ना बा म्हूण तशी कशी म्हूण आनी कुठले ब्रिज बांदून दाखयत की ते द्वारकाचे हाचेर समुद्रारी ते ब्रिज बांदिल्ले सिता ते वृद्ध जावन आशिल्ले मांकड निजान हनुमंतू तो तागेले खाली बाल दवरता की बाल दवरले सिता ते अर्जुनाले ब्रिज हेकर तेकर जावन कुडकी जावन वता म्हूण सांगिल्लें आसता ताका हे पण हनुमंत अर्जुन लेखता काय आता हांव गट्टी ब्रिज बांदिता 2 लेयराचे म्हूण आनी 2 लेयराचे ब्रिज बांदिता हे पण अशी जाता की हनुमंतान पांय दवरले सिता ते कुडकी जाता अर्जुन सोना के सनेपणी कोरका म्हणून आणि अपास 3 लेयराचे ब्रिज बांदित ते 3 लेयरा ब्रिज बांदिल सिता तो वृद्ध जावन आशिल्लो मांकड म्हळ्यार हनुमंतू 2-3 स्टेप सिता ते ब्रिज अपास करपी जाता म्हणून सांगिल्लें तशी आंगेले जायना एंडर जायना म्हणून कृष्णा दिसतात कसनेपणी कोरका म्हणून ताका अपास ब्रिज बांदिताना हनुमंतान चमकून वताना ते ब्रिज कुडकी जायना हे पण हनुमंत दिसता की अरे हे पण ब्रिज कशी कुडकी जायनी म्हणून तेन्ना तो पळयल्यार देवूची त्या फाटीर त्या ब्रिजा देखून तो देखून सपोर्ट करता आसा तेन्ना दोग जन हनुमंतू आणि अर्जुन दोग जन कृष्णाला पाय धरतात की आणि सांगतात की आम्ही आमगेल मध्येच कसं की करून घेताना आम्ही चुकली ती देवा क्षमापण करता म्हणून आणि तांकां दोग जाणां दिसता म्हूण म्हळ्यार की
देवाल दयेनच आमकां संख्या एक सेव करचें मेळटा फातरा ब्रिज की बाणा ब्रिज की तें पुरा विंगड विषय जाल्यार देवाल मनांत कशें आमी सेव करता तें करचें एक व्हड विशय म्हूण आनी तेन्ना कृष्णाक भारी खोशी जाता हनुमंता पळोवन आनी कृष्ण हनुमंता सांगतकय आतां कुरुक्षेत्र युद्ध जावचें आसा तांतू तूं कुरुक्षेत्र युद्धान तूं अर्जुन आनी हांव तांचे रथार बसतात पळय ताचे ध्वजार तूं बैसून आमगेलो तूं त्या युद्धान तूं आमगेलो तूं असू का म्हूण कृष्ण सांगतकय आनी हनुमंत भारी खुशेन स्वीकार करता म्हूण सांगिल्लें आसा आतां आमी पळयत आमचो एक कशें एक मनावर कशें आसा म्हळ्यार की एक पंत आमी एक पर्टिक्युलर टायमार आमी एक प्रकार सेव करतात देवाला हें करतात जाल्यार लायफान तूं कशें कोणी चेंज जाता आसता आमगेले आर्थीक परिस्थिती चेंज जावचे पुरो फॅमिली सिच्युएशन चेंज जावचे पुरो प्राये निमित्त और एजा निमित्त कशें सिच्युएशन चेंज जावचे पुरो जाल्यार आमकां हें दिसूं का अशें गे आतां हनुमंत अशें दिसता न्ही की हय कृष्णान म्हाका कसं रोल दिल्लो आतां ध्वजार बशी मात्र हांवें असलें की हनुमंत इतलो व्हड वीर योद्धा आहा तो ताण निजान कुरुक्षेत्र युद्धान तूं दुर्योधन दुशासनाक इजिली म्हळ्यार सुलभ रिते डिफीट करूं तशें जाल्यार हनुमंताक तशें दिसना न्ही हनुमंताक दिसलें की देवान म्हाका कसन परिस्थिती आनी कसन एक सेव कोर्सें मेगेल क्रिएट केलें ना त्या लेकार तो इतलो व्हड वीर योद्धा जाल्यार ताणें कसन एक सान सेव घेतली ध्वजार बैसून खाली एक इन्स्पायर करता आशिल्लो म्हळ्यार पुराजनाक चांग रुपारी स्पेशली भीमाक कुरुक्षेत्र युद्धान तशें सांगिल्लें आसा की भीमान गट्टी केरडूचे आशिल्ले म्हळ्यार ते क्षत्रिय जेवन म्हळ्यार ताणी युद्धान ताणी गट्टी बॉम्बे मारचे आसता गट्टी केरडूचे आसता कसं पुढे एक स्पिरिट येवच्या खातीर तेन्ना भीमान केरडिताना हनुमंतूय तागेलो तो आवाज करता आशिल्ले ध्वजार दाखोवन तेन्ना ते कौरव जना कशी भिवन वता आशिल्ली की हो भीमान आवाज म्हळ्यार इतली गट्टी कशी म्हणून म्हळ्यार भीमा सपोर्ट करच्याक हनुमंतू ते ध्वजार दाखोवन आनी म्हळ्यार भीमूय वायुपुत्र हनुमंतूय वायुपुत्र तांणी दोग जाणांक घट्टी ओट्टू केरडूचे आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें म्हळ्यार आमी हातूंत एक लेसन घेवं की आमगेले फुडें आमी कशें व्हड सेवा कशें कोर नासचें पुरो कशें कोरचें अशें पुरो जाल्यार आतां परिस्थिती लाकारी आमी कशें करूं शकता कसं देवाल मनांत आसा तें आमी स्विकार करून घेवन तें आमी फॉलो करचें तें म्हळ्यार एक पंता हनुमंतान फुडें पर्वत वयर कोण हाडला रामाल खातीर जाल्यार हें पंता देवाल मनांत आशिल्लो की ताणें ध्वजार बैसून ताका पुराजना प्रोत्साहन करता म्हूण हनुमंता खातीर दोन्ही सेव एकल्याक पर्वत हाडचें आनी ध्वजार बैसून कृष्णाल सेव करचें आनी आनीक एक विशय म्हळ्यार देवाल म्हळ्यार देवाल भक्तांक केन्नाय विसरना म्हूण हनुमंता खातीर रामाक इतली प्रीती आशिल्ली कृष्णाक आशिल्लें की हांव ह्या अवतारान तूं युद्ध करतना म्हाका हनुमंत जावूंक आसी म्हणून आनी कशी रुपणी तागेले भक्तां विसरनाशी ताण बशील रथारीची ध्वजा रुपारी देवान हनुमंताक हाडून तागेले ओट्टू दवरलें हें दाखयता की देव तागेले भक्ताक केन्नाय विसरना आमी देवा विसरचे पुरो ती जाल्यार खंयच्याय रुपार कसलें सेव केलेल्यान तूं देव केन्ना विसरना आनी खंयच्याय रुपार आमगेले सेव करून घेताची तो म्हणून हें आमी हें एक श्लोकार पळयत मुखार सोनू आमी पळयत शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन म्हळ्यार शंकर सुवन म्हूण सांगिल्लें आसा एक पंता अशें आशिल्लें की शिव शंभू अशींची तागेले हजारो कटल्यान तागेले भक्तां मध्य बैसून राम नाम जप करता आशिल्ले आनी रामाल गुणगान करता आशिल्ले तेन्ना रामाल अवतार आनी कितें जाय न्ही तेन्ना पुराजन निमगीत आसा तें तूं रामाल गुणगान करता आसता कोण म्हूण तेन्ना ईश्वर देव सांगतकय मुखार देवान रामाल रुपारी जन्म घेवचें आसा तेन्ना हांव वानर जावन तागेले सेव करता म्हूण म्हळ्यार हनुमंत जावन येवन हांव तागेले सेव करता म्हूण ताका शंकर सुवन म्हळ्यार देवालें ईश्वरालें शिवालें एक स्वरूप हनुमंतू की ताणें येवन सेव करचें म्हूण आनी हांव अखंड ब्रह्मचारी जावन देवाल सेव करूं असो म्हूण तेन्ना पार्वती दिसतकय हे देवा तूं एकल्यान वचचें देवाल सेव करतना हांव तुगेलो येवका न्हय म्हूण ताका तेन्ना तो तेन्ना ईश्वर सांगतकय हांव म्हळ्यार हांव एकल्यान वचून सेव करचें जाल्यार तुका मेगेल ओप येवका जाल्यार तूं मेगेल बाल जाव येता म्हणून सो ते हनुमंताल बाल आस पळय ते पार्वतील स्वरूप ते आनी आमी पळयत हनुमंतान बालान कसं केलेलें आसा रामायणांत आमी पुराजनाक तसं
तो हनुमंताला ಒಟ್ಟು शिवाला ಒಟ್ಟು पार्वती असेल म्हळ्यार हनुमंताला बाल म्हळ्यार त्या पार्वतीला स्वरूप म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि मुखार सुनू ते रावणान मस्त सकड हें केलें रुद्रांक म्हळ्यार तांकां खुशी कोस तशी तपस्या केलेली जाल्यार रुद्रांक 10 रुद्रांक तपस्यान स्वीकार केलेले. एक रुद्र आसा ते 11 रुद्राचे अवतारू शिवजी जावन शिवाला 11 रुद्र अवतार आसा पळय तो हनुमंत म्हणून सांगिल्लें आसा. आनीक एक काणी अशी आसा की मोहिनी मूर्तीक पळयताना देवाक ईश्वराक त्या मोहिनी मूर्ती पळोवन आकर्षण जावचें आसलें. आकर्शणा प्रती जाल्लें तें वीर्य तें ऋषिगणान तें घेतिल्लें तें वायून व्हरून तें केसरीक आनी अंजना दिवचें आसा म्हणून सांगिल्लें आसता देवाल वीर्य. सो त्या प्रकार आमी पळयता शंकर सुवन वयतो, केसरी नंदन वयतो आनी ते वायू देवाल थ्रू तें जाल्लें ताजे निमित्त वायुपुत्र वय म्हणून ताका शंकर सुवन, केसरी नंदन आनी वायुपुत्र हे तिनी वस्तू आमी पळयता. मुखार सुन आमी पळयता हनुमंतालें केदनाय ताका एक देवालें सेव करचें म्हळ्यार केदनाय आतूर आसता. ताका विद्यावान गुणियती चातुर राम काज करिबेको आतूर अशी केदनाय पळयल्यार देवालें सेव करचें आतूर आसता. अयोध्यान तूं पुरा युद्ध जातरी पुरा वानर सेना अयोध्या येयन आसत तेन्ना राम सांगता की तांकां पुरा प्रोग्राम जाता आनी तुमी किष्किंधा वचचें म्हणून. तेन्ना पुरा वानर जन सांगतात की हे रामा आमी कशी किष्किंधा वचचें, तूं हांगा अयोध्या आसतना आमी हांगा रावोका न्हय म्हणून. तेन्ना राम तांकां उडगास दिता की पळय तुमी किष्किंधान तूं तुमगेले पुरा परिवार हांगेलो राबता आशिल्लीं किष्किंधा क्षेत्रांत तुमगेल कसं कर्तव्य कसं करता आशिल्लीं. तेन्ना हांव तुमगेले जिवनांत आयलो किष्किंधा क्षेत्रांत आयलो तेन्ना ताजे नंतर तुमी कसं करता आशिल्लीं पळय तें पुरा मेगेल खातीर म्हूण जालें. म्हळ्यार किष्किंधा क्षेत्रांत आयले राम सांगता ते आतां तुमगेल पुरा जनान मनान तूं मेगेल विशय आसा तुमगेल्या म्हणके भक्त मेगेल कोणी ना ती म्हणून राम वानर सेना सांगता जाल्यार ह्या टायमार तुमी तुमगेले आपास किष्किंधा वचून तुमगेल राज्यान तूं पुरा जनाल सेव कर न्हू तुमी आनी मेगेल उडगास काळ न्हू तुमी सेव करता तुमी तेन्ना अयोध्या आसल्या म्हणकेच म्हूण. म्हळ्यार हांतू एक राम आनीक सांगचें म्हळ्यार आमी प्रॅक्टिकली अयोध्या नासल्यार आमी खंय कितें आसता आमगेल घरान तूं खंय आमी केन्ना राम नाम करता ती राम कथा करता ती तेन्ना प्रॅक्टिकली आमी देवालो कनेक्टेड आसता ती तेन्ना आमी खंय आसल्यार अयोध्यांत आसल्या म्हणकेच म्हण रामान उतर दाखोवचें आसलें. मात हनुमंता कितें सांगता तें तुमगेल पुरा जनाल फॅमिली आसना ताका तुमी वचचुका तुमी तुमगेल गांवांत तापास जाल्यार हनुमंताल खातीर हांव फॅमिली म्हूण तागेल कोणी ना ती ताका तो अयोध्यांत राबो तुमी पुरा जन किष्किंधा वचचें ती म्हण राम वानर सेना सांगता कसं जालें की हनुमंत म्हाका सोड खंडीत राबना म्हणून आनी तागेल खातीर हांवच पुरा म्हूण ताकाशी रामदूत ताकाशी आमी पळयता राम काज करिबेको आतूर म्हूण हनुमंताल ती आतुरता देवाल सेवा करचे खातीर. नेक्स्ट आमी पळयता की प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता म्हूण बसया कशी सेव करच्याक एक हनुमंता केदनाय देवाल सेव करचें मन आसा तशी हनुमंताक रामाल विशय आयकुच्याक तशीच प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता म्हूण बस केदनाय देवाल विशय आयकुच्याक हनुमंताक भारी खोशी म्हूण. आनी हनुमंताक एक पंता रामाक भारी खोशी जावन हनुमंता निगेल तूं कसं जावका तेन्ना हनुमंतान हें मागून घेतलें की खंय खंय राम कथा जाता पळय थंय म्हाका मेगेल उपस्थिती आसूं म्हाका आशीर्वाद दी रामा. कसं लायक म्हाका तुगेल विशय तुगेल गुणगान केदनाय सतत रुपारी नियम एक म्हळ्यार एक क्षण ते तुगेल विशय आयकनातील तशें राबूं नज म्हणून खंय खंय राम कथा खंयच्या लँग्वेजान तूं विश्वान खंय जावं थंय म्हाका उपस्थित आसून ते राम कथा आयकुका म्हूण ताका राम ऐकली खुशी जाता आनी ते आशीर्वाद दिता म्हूण. म्हळ्यार इतले हनुमंताक प्रिती रामाल वयर कसं रामाल विशय आयकुचें म्हूण. आनी हनुमंत ह्या वेळी सांगता की रामदेव की हांव तुका आशीर्वाद दिता की मेगेल कथा खंय खंय जाता तूं खंय उपस्थिती जावन मेगेल कथा आयकूं येता जाल्यार हांव आनीक विशय सांगता तुगेल विशय खंय खंय उलयतात पळय तेन्ना हांव उपस्थित जाता म्हूण अशें हनुमंताक राम सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हें एक हनुमंताल आनी रामाल एक संबंदाचें
इतले एक प्रीती तांगेली दोग जनां मध्यें आनीक एक हें आसा आनीक विषय की सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही देखावा बिकट रूप धरी लंक जरावा तेन्ना आमकां हें पुरा जाणां गोत्त आसा की हनुमंतू कशी ताका इंद्रजीत धरता आनी इंद्रजीत धर न्हू ताका एक्चुअली ब्रह्मास्त्रान बांदून घालता ब्रह्मास्त्रान बांदून घालता निजान ब्रह्मदेवाला आशीर्वाद आशिल्लो हनुमंताक की तुका ब्रह्म खंयचेय मेगेल अस्त्र तुगेले वयर कसलेय इफेक्ट जायना म्हणून जाल्यारीची हनुमंताक मुखारसून पळोवका न्हू ते रावणाक कसं नासता म्हणून ताका तो बांदून जालचे तयार जाता आनी ते ब्रह्मास्त्रान ताका बांदून ताका घेवन वता ती म्हणून सांगिल्लो आसा ते घेवन वतली पुराशना काणी कोत्ता आसा मुखारसून अशी जाता की ताका बांदून गेलेल्या अवस्थान तूं तो मागीर सगळे लंका जळोवचे आसतना सुंदरकांडान तेत्ता पुरा काणी आणि हनुमंत एक व्हड रूप धारण करून ते सगळे लंका जळयता म्हणून सांगिल्लो आसा तेन्ना मागीर लास्टारी हनुमंतान येवचे आसपी ते आपास येतरी आनी ते पुरा सांगिल्लें जाता रामाक इतली खुशी जाता की हो इतले पुरा तूं म्हळ्यार सीते सोदून काडलें आनी ते पुरा म्हणून इतली प्रीती जाता हनुमंताक म्हणून आनी पुरा जन ते वानर म्हळ्यार पुरा जनांक ते उल्लोचे सूर करतात न्हू अशेंच जालें लंका जळयलें हें जालें तें जालें म्हळ्यार रामाक गोश्ट आशिल्ली पुरा अशें जालें म्हणून हनुमंतान आनी रामान मेळचे पशी फुडें पुरा न्यूज रामा मेळना कसं कसं जालें म्हणून तेन्ना राम हनुमंतान घेतलें तूं सगळे लंक जळयल मुरे म्हणून कसं जालें बा अशी कशी जालें म्हणून तेन्ना हनुमंत सांगता की हांव जळयलें न्हय रामा तुवें ती लंक जळयलेली म्हणून तेन्ना हनुमंत राम सांगता अशी कसले तूं सांगता हांव तर हांगा आशिल्लो तूं अशी कसले सांगता की हांव लंका जळयलेली म्हणून तेन्ना हनुमंत सांगता गे देवा की म्हळ्यार हनुमंत एक्सप्लेनेशन दिता की हांव जळयलेली न्हय रामा तुवें लंका जळयलेली म्हणून सुरय सांगता हांव अशोक वना आसतना रुखार बशिल्लो तेन्ना आयकता आशिल्लो तांणी पुरा राक्षसी पुरा आशिल्ली थंय सीता लागीं तांतूं त्रिजटा म्हणलेलो एक राक्षस आसा ती सांगता सीताक आनी विंगड राक्षसीक काली म्हाका स्वप्नान तूं एक मांकड दिसलें आनी ते अशें दिसलें की ते मांकड सगळे लंकाक जळयता आसा म्हूण हें कसलें एक विचित्र स्वप्न येयलां बा म्हणून सांगता आतां हनुमंत रामा सांगता रामा आमकां कसं स्वप्न जावका म्हणून आमी डिसायड करूं येता काय प्रॅक्टिकली आमकां पळयता की आमी अशी डिसायड करूं जायना की आज आमी न्हिदता न्ही हें स्वप्न डिसायड करता ते स्वप्न म्हळ्यार ऑटोमॅटिक स्वाभाविक रुपार कशें की जाता तेगेल मनान तूं एक मांकड येवन लंका जळयतलें म्हूण ते कोण घालना अशें पुरो तुवें न्हू रामा म्हूण असो तशें आसल्यार येडना तेन्ना आसचें पुरो पक्कन तेगेल त्या स्वप्नान तूं ते रामाल मनांत न्हय चलो आमी एक आर्ग्युमेंटा खातीर सांगया रामाल मनांत न्हय तेगेलें कशें की एक मनांत येयलें म्हूण ताका आतां लेखता हांव खंडीत आतां हें कसं न्हय हांव तो म्हळ्यार हें रामाल की न्हय म्हूण हनुमंत लेखता रामाल इच्छा की लंक जळोवका म्हणून रामाल इच्छा असले तो कशी पुणी करून घेतलो हांव कसले करता म्हणून हनुमंत दिसता आनी तो हनुमंत दिसता हांव कांय लंक जळोवच्या खंडीत वचना कसले की रामाल इच्छा असले तो करून घेतलो म्हणून मागीर त्या मुखार अशी जाता की इंद्रजिता लोट लढाई जाता आनी इंद्रजिता लोट लढाई जलसिताकाची कसन जाता मुखारसून की ते हनुमंताक ब्रह्मास्त्रान बांदून रावणाल मुखार घेवन वतात आनी रावणाल मुखार घेवन गेले सिताक आमी सांगिल्लें पण दासोहम कौशलेंद्र हनुमंताल आनी रावणाल संवाद जाता तेन्ना रावणाक भारी कोप येता की हें कसं ना बा एक अशी दिसता रावणाक की हाका मान सोडका म्हणून अशी म्हळ्यार रामाल विशीं पुरा ओडोड गुणगान करता आसता ताका सहन जायना रावणाक आनी ताका मान घाल्या म्हणून तेन्ना विभीषण सांगता ना ताका रावणा सांगता की अशी करूं नज कोणी दूत जावन आयिल्ले तांकां मारूं नज आमी विंगड कसं तुका कसं शिक्षा दिवका दी जाल्यार मारूं नज आमी म्हणून तेन्ना रावण सांगता जायत हाका आनीक बांदून घाल्या ती आनी हाका बांदून घाल न्हू सगळे लंका भोंवडया ती म्हूण मागीर आनीक एक आयडिया येता बांदून घालून भोंवडोवचें न्हय
तागेल बाल उज्ज लावन सोडया जळोवन सोडया ती म्हूण तेन्ना हनुमंत रामा सांगता रावणाल मन आणतो मागीर बाल्ला उज्ज लावका म्हूण कोण घालेन आसचें पुरो ते तूंच न्हू रामा म्हूण अशें हनुमंत रामा सांगता ते आनी ते ब्रह्मास्त्राचे ते असलेले एक नियम आसा की ब्रह्मास्त्र वयर विंगड कसं बांदूचे नच की हे पुरा विंगड जेन राक्षस विंगड विंगड दोरी बांदितात पळय ते ब्रह्मास्त्र लूज जातके निजाम ते ब्रह्मास्त्र काही कशी जाल्यार हनुमंत उड्डू जायनाशिल्लें जाल्यार विंगड दोरी पुरा बांदिल्ले निमित्त हनुमंत लूज जावन मागीर हनुमंता मुखारसून उड्डू शकता आनी तागेले बाल्लाक हनुमंतान ते काणी तुमकां गोत्ता की बाल दिगज जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते दिगज जाल्ले पेट्टाक तांणी ते पुरा आंगवाले क्लॉथ पुरा कडेन देखून हाडून ते बांदितात बांदिता इतलो व्हड ते बाल बांदिता वतात आनी ताजेर मागीर ते जळोवका म्हळ्यार त्याल घालता न्हू इतलो व्हड बाल आनी इतले पुरा आंगवाल ताजेर बांदून पुरा वस्त्र ताजेर बांदिला की साधारण म्हणटा सगळे लंकाचे त्याल त्या दिवस समाप्त जाले की म्हळ्यार आशिल्लो पुरा त्याल पुरा लंकान हनुमंताल बाल्ला घालून सोडला की तितलो म्हणटा दीग बाल जावन तितले वस्त्र घालना की ताजेर सो त्या प्रकारारी ते दिग बालारी उज्ज जळयता ती आनी हनुमंत सांगता की देवा हांव कसं केल्ला हांवें त्रिजटाले मनान तुवें सांगिल्लें तें स्वप्न हांव थंय वतरी रावणाल मनान तुवें घालेलें तें की हागे बाल्लाक वस्त्र बांदून त्याल घालून उज्ज जळोवता म्हूण आनी पुरा कडेन भोंवडून वचचें तें राक्षसा बुद्धी तुवें दिलेली हांव कसं केल्लें हांव खाली उडकी मारली एक जाग्यार देखून आनी एक जाग्यार उडकी मारता गेला हांव तुगेले ह्याकडे देखून तेकडे वचूंक न्हू आनी तशी उडकी मारता मारता ते लंका जळून गेलें हांव कसं केल्लें हांवें देवा म्हळ्यार अशी आसा हे काणी देखून पळयत की देव म्हळ्यार तागेले मनांत कसं आसा तागेले प्रिय जावन अशी भक्ता करून घेता ह्याच वस्तू देवानय कोरयत जाल्यार देव अशें आसता की तागेले भक्ता थ्रू तांगेली कीर्ती वाडोवच कशी आमी पळयत कितले किसकड आसा की आमी कशी ईश्वराल डिस्कशन करतना ते सगळे एक ते विश येता समुद्र मंथना वळार ते ईश्वरा ते देवान घेवेत अशें ते जाल्यार नीलकंठ जावन ईश्वराल ते प्रसिद्धी जावका न्हू ताका ते विश ते शंभू ते ग्रहण करता शिवशंभू ग्रहण करता आनी तो नीलकंठ म्हणून प्रसिद्ध जाता म्हणून सांगिल्लें आसा तशींची ह्या पळयत की बिकट रूप धरी लंक जरावा म्हळ्यार सगळे एक लंका तसले ते व्हड ती नगरीक उज्ज जळेल ताजेन ते हनुमंताला आज काही पुराजनाक रामायणाचे कसं एक व्हड विषय कसं मन आयकताना आमकां हें एक येता की हनुमंतान कशी लंक सगळे एकल्यानच जळयलेली म्हूण आनी हांतू आमी हे काणयेंत पळयत की हनुमंतू कशी सांगता की हांव कांय केल्लें न्हय आनी रामा कितले प्रितीर तो सांगता हे पुरा देवा तुवें करून घेतिल्लें म्हूण हांव खाली एक कडेन देखून आनी उडकी मारलेली म्हूण तशींची आमी पळयत आमगेल्या जिवनांत कसं की आमकां आमगेली इच्छा आसल्यार देवाल सेव करचें हेका देखून ताका उडकी मारची इच्छा आसल्यार तितलें केल्यार पुरो देव खंडीत आमगेली इच्छा आसलेले तेंचे रुपार सेव करून घेता म्हूण हे विश्वासार आमी मुखारी वचत सो आतां आमी मुखारसून हे हनुमान चालीसा रिसायट करचें आसा सो तुमकां कसं ह्या पॉइंटार रामायण तुमगे कसं एक मन कसं आसल्यार तुमी चॅट बॉक्स घालयत हांव एक 5 मिनिटां खातीर हांगे ते आपास रिकॅप करता 7:45 ते मागीर 7:45 नंतर आमी हनुमान चालीसाचे पुराजन ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು ಭಕ್ತಿನ ताजें पठन करूया आनी सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम ಸ್ವಲ್ಪ असली काणी आमी नेक्स्ट सेशन संडेक आयकुया सो आतां हांव एक 5 मिनिटां खातीर आपास रिकॅप करता आयचे सेशन सो आमी देवाले हनुमंताले विशय उडकास दवरून आयकुया सो आमी स्टार्ट केलेलें हें सेशन की साधू जनाले एक पावर एक ब्लेसिंग्स केन्ना आसता ताजेन आशीर्वाद मेळ्ळ्यार कसं एक साध्य आसा म्हूण ताकाची साधू संघ म्हळ्यार कितले व्हड विशय म्हूण आमकां कळटा आनी आमी तांतू एक काणी आयकली ती कशी केसरीक आनी अंजनाक ते पुरा ते गांवतुले ते ऋषिगण साधू जनांक ते आशीर्वाद दिलो की तुगेले मुखार जेवन आशिल्ले तुगेले सुपुत्र ज्ञान गुण सागर आनी तिन्नी लोकांक कीर्ती पावतले जाता म्हूण ते साधू जनाले गुरुजनाला आशीर्वादा निमित्ताची एक हनुमंताक ते एक प्रसिद्धी पावली म्हूण सांगता म्हूण त्या एक पॉइंट आमी सुरे डिस्कस केली
सेकंड पॉइंट आम्ही डिस्कस केलें की कशी हनुमंतान सुरेख इंट्रोडक्शन करताना सांगलें की हांव रामदूत सुग्रीव दूत म्हणून त्या पॉइंटात आम्ही कळे येतं की आमगेलय समाजा रुपारी परिवारा रुपारी मस्त सगळे कनेक्शन्स आसा ती जाल्यार आमगेल पुरा जनान मेन कनेक्शन म्हळ्यार आम्ही आत्म जावन आशिल्ली ती आणि आमगेल देवा लोट कनेक्शन आम्ही पुरा जन रामदूत म्हणून ते हनुमंतान आमकां दाखोवन दिलेले आसा रामदूत आणि मुखार सांगचे आसा की हनुमंताक की रामदूत वय न्ही हांव रामदास म्हूण दासोहम कौशलेंद्रस्य म्हूण की ते कौशल्याल पुत्र रामाल दास हांव म्हूण सो एक इम्पॉर्टंट कनेक्शन आम्ही ह्या श्लोकान पळय येता की रामाल दूत ते आमगेले जीवनाचे प्रमुख जावन आशिल्ले देवा लोक एक लिंक तिन्हीचे आम्ही एक पळय येता की हनुमंताल ती आम्ही काणी आयकली ती कशी हनुमंतान सूर्याक एक फल म्हूण लेखून ओड्डून ताका ग्रहण करचे ट्राय केले म्हणून हाचे एक सांकेतीक रुपार आचार्य जनान सांगिल्लें आसा की ते हनुमंतान ते दाखोवन दिलें अशी की आमकां सगळे आध्यात्मिक विषय ज्ञान ते ग्रहण करचे एक आतुरता आसूं का म्हणून ते आमकां झाव का म्हणून ते हनुमंतान कशी सूर्याक ग्रहण करचे ते ट्राय केलें पळय तशींची भगवत गीता भागवतम रामायण असं पुरो व्हड ग्रंथ आसा ती ते आमकां ते मन आवचू का ते आमी वाचू का ते आमकां ग्रहण करका कशी म्हणून आमकां दिसू का म्हण त्या प्रकाराचे एक अर्थ कोण घेवयेत म्हण पळय मागीर नेक्स्ट पॉइंट आशिल्लें की आमी पळयलें की कशी बालीन हनुमंताक मारू प्रयत्न केलेले आणि जाल्यार ताण ते पंचधातू ताका संख्या औषधी दिलेले मारूक त्या पंचधातू औषधी हनुमंता मारची की ना ते ताका कुंडल जन्म आणि त्या जन्मा येताना ते कुंडल घालून जन्मांत येयलो म्हण अशी एक काणी आसा म्हण सांगिल्लें मागीर नेक्स्ट श्लोकाचे आमी हे पॉइंट पळयलें की कशी हनुमंतान ते आमी एक सान काणी पळयली कशी द्वारकांत कृष्णाले अर्जुनाले आणि हनुमंताले आणि तांतू कृष्णान कशी हनुमंताक सांगचे आसा की हे हनुमंता तू रामायणान तू मस्त मेगेल सेव केलेलो आसा जाल्यार तू कुरुक्षेत्रा युद्धांतूय तू प्रोत्साहन करचे तू युद्धांत येवका आणि कशी की हांव आणि अर्जुनान बशील रथारी तुवें त्या ध्वजार बैसून येवका म्हणून सो तांतू आमी एक लेसन लर्न केलेलें की एक 3 पॉइंट मनावर येतात तू की हनुमंत इतकं व्हड वीर योद्धा जावनूय एक सेव स्वीकार करचे तयार जाले पडे ध्वजार बैसून विंगड जना प्रोत्साहन करचे आणि तांतू आनीक एक लेसन आमी लर्न करूं येता की आमी फुडें मस्त देवाल सेव करून कसन कसन कोरनासचे पुरो जाल्यार परिस्थिती चेंज जालेले निमित्त आमकां तितलो करूं जायच ना जाल्यार देवान ते परिस्थिती आमगेले जिवनां येवचे ते देवाल मनान तशी मया दक्षिण प्रकृती देवाल मनान तशी सवय आमगेले जीवनान कसनय परिस्थिती निर्माण जायना त्या परिस्थितीन तू आमकां फुडें म्हणजे सेव करूं जायनासचे पुरो फुडें व्हड युद्ध पर्व तुकडला आसचे पुरो जाल्यार आतां देवाल मनान तशें आसा की आमी ध्वजार बैसून विंगड जना प्रोत्साहन करता कसन देवाल मनान तसं त्या परिस्थिती अनुसार आमी ते स्वीकार करून आमगेल खंयची रुपार ते किंचित रुपार सेव करता पळय ते करून करीत त्याग देवान दाखयलेलें आसा आनी तिनय विशयांत आमी पळय येता की कृष्ण ह्या अवतारांत वय जाल्यार हनुमंता वयली इतली प्रीती आशिल्ली देवाक की ते महाभारतांत तशी हनुमंत काय मुख्य पात्र न्ही अर्जुन आनी पांडवांनी करूंक जाल्यार ते युद्धा वेळारी हनुमंता वयली इतली प्रीती आशिल्ली देवाक की तू मेगेल वता असो का म्हणून ताका रथारी ताका बसोवन ते सगळे कुरुक्षेत्र युद्धा वेळारी कृष्णान हनुमंता तागे लागीं बसोवन घेतला ते आमी पळयता की एक देवाल आनी हनुमंताल प्रीती कितली आसा म्हणून मुखारसून आमी पळयलें शंकर सुवन केसरी नंदन ते कशी शिव हनुमंत ते कशी ईश्वरान तागे पुरा भक्ता सांगलें की हांव मुखारसून वानर जावन ते रामाल सेव करचें आसा आनी ताका पार्वतीन सांगचें आसा की म्हाका येवका तेन्ना शिवान सांगचें आसा जाय तर तूं मेगेल बाल जावन यो म्हळ्यार हनुमंताल बाल म्हळ्यार ते पार्वतीले स्वरूप म्हूण सांगयेता आनी मुखार ते आमी काणी आयकली ती की कशी त्या मोहिनी मूर्ती वळारी त्या देवान ईश्वरान ते वीर आसा ते कशें वायुदेवान व्हरून केसरीक आनी अंजनाक दिलेलें त्या प्रकार आमी तो शंकर सुवन वय केसरी नंदन वय आनी वायुपुत्र वय आनी देवान हनुमंताल आमी ह्या पळयलें ते काणीन तूं कशी रामान सांगचें आसा पुरा वानर सेनाक की तुमगेल फॅमिली आसा तुमगेल परिस्थिती आसा तुमी केशकेन राज्याक वचूं का म्हूण आतां तेका सांगता एक स्पेशल मिशन आशिल्लें रावणाल वध करचें आनी तें कंप्लीट जालें आतां तुमी वचचें म्हूण
आणि मेगेल विषय चिंतन करून मेगेल विषय उडगास करून तुमगेल फॅमिली मध्ये राबोन किसकिंदा असल्यारी तुम्ही त्या अयोध्या म्हणकेची म्हण ताका आमगेल खातीर लेसन म्हणल्यारी की आम्ही आमगेल घडकड केन्ना रामाल कथा रामायण पाठ हनुमान चालीसा पाठ देवाल विषय चिंतन करता ती रामान सांगल्या म्हणते आम्ही अयोध्या नातल्यार वय रामाल विषय सत्संग करता ती त्यांते अयोध्या असल्या म्हणकेची म्हणून रामान सांगितलं असं मात हनुमंता खातीर रामान सांगचे असं हागेल कोणी फॅमिली ना हागेल खातीर हांव फॅमिली अक्का अंगादवर तुमगेल ओडतो म्हण ताकाची हनुमंताल ती आतुरता देवाल सेव करची ते देव चलोसून दिता तशींची आमगेले कसं मन आणतू असल्यार ते देव चलोसून दिता ते खंडितच मागीर हनुमंताल ते ऐकूच एक अपास देवाल विषय ताणे आशीर्वादा रुपार ह्याच किमगुचे की हे रामा म्हाका तुगेल विषय केन्ना ऐकू का राम कथा थंय जाता थंय म्हाका शिकव म्हण आणि रामान हनुमंताक आशीर्वाद दिवचे आसा की तू खंय खंय राम कथा जातली थंय तू उपस्थित आसतलो आणि राम ह्या वेळी सांगता की तुगेल विषय खंय कथा जातली थंय हांव उपस्थित आसतलो म्हण त्या रामाल आणि हनुमंताल प्रीती हांतू कळटा आणि लास्ट सारी आम्ही ह्या एक पॉइंट डिस्कस केले की हनुमंतू सगळे लंका जळोन येताना रामा कळतं की तू लंक कशी जळेल रे हनुमंता म्हणून तेन्ना हनुमंतान रामा सांगचे आसा की देवा हांव न्हय ते तुवें करून घेतलें म्हणून आणि हनुमंत ताजे खातीर 2-3 एग्जाम्पल दिता कशी 3 जेटाल मनांत येयलें दोन्ही पॉइंट की रामाली इच्छा आशिल्ली ताचे खातीर ते पुराजनान तांगेल बाल्लाक बांदून त्याल घालून पुरा कडेन भोंवडयल्यात उज लावन हांव खाली हेकड तेकडे उडकी मारली आणि रामाक तूंच करून घेतली नव्हे म्हणून सो ह्या एक पॉइंट आमगेलें की आमी कसं एक देवालें देव म्हळ्यार तागेल भक्ताल थ्रू तो करून घेता तागेल भक्ताल कीर्ती वाडोस तशी तो हे लंका जळयलें म्हळ्यार आमी कोत्ताच रामायणांत तूं त्या व्हड एक हनुमंताल खातीर कीर्ती आशिल्ली की ताणें एकल्यान अशी सगळे लंक जळयली म्हणून रामाल मन अंत आशिल्लें की हनुमंता ती कीर्ती पावका म्हणून तशींची देव तागे प्रिय जावन आशिल्ली भक्तांकरन तागेल मन अंत कसं नस ते करून घेता तांकां आणि ते आमी एक पळोवन घेवं म्हणून तशींची आमगेल मनांत कसं इच्छा आसल्यार आणि आमी देवाक भक्तीन प्रार्थना करतात तेन्ना आमगेल पोझिशन इम्पॉर्टंट न्हय देवाल मनांत आमगेल थ्रू करून घेवका म्हणून आसल्यार खंडीत देव करून घेतलो सो सेशन हांगा राबयता नेक्स्ट आमी सेल्फ स्टोरीज नेक्स्ट सेशनांत घेवया आतां मागीर आतां हनुमान चालीसा आमी एकटूमेण पठण करूया कसं चूक जावन आसल्यार तुमी पुराजनान क्षमापण करता कसं कॉमेंट्स कसं आसल्यार हांव पळयता नसल्यार पुराजनान भारी प्रितीरी हनुमंताल जय जयकार घाल्लेलो आसा कॉमेंट्सारी पुराजनाक धन्यवाद आणि आमी हनुमंताले ह्याची प्रार्थना करूया कसं की आमी एक रामाले हनुमंताले कसं की चांग रुपार एक स्वल्प वेळा खातीर तांगेलें चिंतन करून स्तुती करूंक प्रयास करता आसा ती रामान आनी हनुमंतान ते स्वीकार करूं आमकां भक्ती येईल तूं थोडे कोणी मुखारसून वचत आशिल्ले आशीर्वाद दिवपा म्हणून पुराजन मनान मागून घेऊ धन्यवाद हरे कृष्ण ब्रजगोपी माताजी धन्यवाद प्रभुजी भारी लायक करना एक एक श्लोक तुम्ही भारी चंदायरी आमकां हे करून दिले धन्यवाद तुमका तशें आमी पळयत गेलेरी आता हनुमान तुम्ही सांगले रामदूत म्हणगेचे बी तक बेगीन हेजिटेट जात आशिल्लो की आपूण रामदास आसता पोझिशन म्हाका बरें आसा रामदूत म्हण मस्त व्हड पोझिशन जालें म्हणून आता हनुमान म्हळ्यार इतलो असाधारण कार्य केलं ताणें असले स्वर्ण लंका भांगराचे लंका ताणें जळयले आता जाय जाल्यार इतलो व्हड लंका जळयली इतले न्ही जाय जाल्यार रावणाक बी मान काड तितलो आशिल्ली ताका ताकद शक्ती आशिल्ली जाल्यार तागेले नम्रते अशें आशिल्ले की न्हय हे रामाल कार्य रावणा मारच्याक राम अवतार आयला हे रामाल कार्य आपणेन करचें ना हे म्हण रामाल खातीर सोंड दिवन आयलो म्हण ताका एक आपणे रामाल दास म्हण अभिमान आशिल्लो जाल्यार ताका अहंकार ना आशिल्लो केन्ना ताका इतलें नम्रता आशिल्लें इतले लंक जळोवन बी केन्ना तुमी सांगल्या वरी कुरुक्षेत्र युद्धारी ताका फक्त अर्जुनाल रथा वयरी फ्लॅग अर्बशेक तितलेसान पोझिशन मेळ्ळें जाल्यार इतलें खुशेर की आपूण देवाल कसले सेवेन तूं देवाल सांगती एक भाग वयसिता कुरुक्षेत्र युद्धान तो म्हणलें एक आनंद आशिल्लो खूश आशिल्लो तशीच आमी तशी जावन तितले नम्रते उरून तितले रामाल प्रीती उरून रामाल खातीर कसले करचे तयार आशिल्लो तेच खातीर ताणें रामाल प्रीती प्राप्त केलें
ते असल हनुमंताले आम्ही हे स्मरण केले री, असल भक्ताले आम्ही सेव केले री, राम खंडित आमका वलवता आणि ते प्रीती दिता म्हणून एक हे असं. धन्यवाद तुमका. कोणाले कसले प्रश्न असले री निमगो येता, कोणा कसं कॉमेंट्स असले री तुम्ही चॅट बॉक्स घालेत. हरे कृष्ण. आता आमका मैसूरच्यान श्रुती आद्या आणि विनायक प्रभू आणि जॉईन झाले ती, आणि आमका हनुमान चालीसाचे रेसिटेशन करतात. हरे कृष्ण. श्रुती माताजी तुम्ही सुरू करूया. गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरदो रघुवर भीमर जस जो यादक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारा, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरो क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूता तुलित बल राम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांते मुंजी जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के राज सहारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई, सहस्र वदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन बर भानु, लील्योस्ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल दिलांगिगे अचर जनाई, दुर्गम काजा जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरा तेते, राम दुलारे तुमर कवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे, सब पर रामा तपस्वी राजा, तीन के काजा सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोहि लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीना जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपर पुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहलाई, और देवता चित्तन रही, हनुमंत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, पवन तनया संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूपा, राम लखन सीता सहित हृदय सुख। धन्यवाद श्रुती माताजी आणि राधिका भाऊ माताजीले मावळे दुआ.
आणि मैसूर असता ती ऐकायला की आणि सध्या विष्णू सहस्रनाम सांगता ती कीर्तन करता ती तुमगे कसला आणि कसला परिचय दिता हांव विनायक प्रभू म्हणून हांव मैसूरा उरचे हांव प्रोफेशनली सॉफ्टवेअर इंजिनियर सो हांव एक स्टार्टअप कंपनीत वर्क करता करंटली तुम्ही इस्कॉन प्रोग्राम केन्ना कोण अटेंड करता आसता इस्कॉन प्रोग्राम आमी युट्यूबान पळयताची आनी हांगा मैसूरांत वर एक इस्कॉन आसा सो आमी रिसेंटली शिफ्टेड मैसूरांत सो आतां एक 2 वार जाले मात्र ते इस्कॉन मैसूर विजिट करया म्हणून आसा रिसेंटली श्रुती माताजी तुम्ही कसले सांगता हांव राधा कले मावळ्याक दू तुमी सांगी मुगे म्हगेलें नांव श्रुती म्हाका व्हडलीक जावन 10 years जाले आमी डेली भजन करताची घरांत तशीची विष्णू सहस्रनामांनी हनुमान चालीसावरी सांगताची डेली तशीची आतां आमगेले चेडू वरी आमी सांगिल्ली मी ते घरांत डेली आयकून ती वरी अशी डेली सांगता भजनांनी ते आमकां मस्त खूश जाता आणि बरे संस्कार तुमकां धन्यवाद म्हणून सांगचे इश्ट पावता चेडू वाल बरे संस्कार येतात ती केन्ना आमी हावस पपुसू असले रेग्युलर भजन कीर्तन असल स्तुती सांगता ती आमी चेडू बसोन शिकोवका म्हणना आपाप तांणी शिकच्या लागता ती भारी लायक संस्कार धन्यवाद तुमकां आद्या तुमकां कसले सांगचे सोय बाल हनुमान जावन गदा घेवन बसले धन्यवाद अशी तुम्ही आमगेल प्रोग्राम येता सुखा आणि आमकां प्रेरित करता प्रोत्साह करता सुखा धन्यवाद हरे कृष्ण विप्रसुदामा प्रभू तुमकां कसले सांगचे सर नेक्स्ट टाइम आम्ही मुखार सुनियाची सेशन मुखार सुनो आणि फ्यू श्लोक्स कंटिन्यू करू राजना धन्यवाद आज जॉइन केले सियावर रामचंद्र की जय जय हा रवी किरण जय जयकार घालो धन्यवाद आता मी 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून हे प्रोग्राम विराम दिला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हनुमान जी की जय सीता रामचंद्र भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण नेक्स्ट संडे आम्ही मिळूया याच्या टाइम धन्यवाद